मोगाचनो तुमचे सवाल आमचे साप या अंक्याक तुमकां मोगाचो स्वागत. वांजेलांत मोरये जायते उल्लेख आसात, पूण जोसे आमकां सडीत वाचूंक मेळना. जेजू तेंपलांत सुकोवन गेल्ल्या त्या घडिता उपरांत जोसे आमकां वाचूंक मेळना कित्याक? तर ह्या सवालाक जाप आयकूंक आमी तयार रावया. भुरगो जेजू तेंपलांत भायर पडटा आसतना जुजे विशांत आमी आयकता, पूण ताच्या उपरांत वांजेलांत जुजे विशांत कितेंच बरोवंक ना. पूण नासरेताचो लोक तवळ तवळ सांगून आसलो, वो सुतारेचो पूत न्ही, जुजेचो बापूय न्ही, इतलेंच आमी आयकता. तर जुजे खंय गेलो? तसो वावर उपरांत कित्याक आमकां ताच्या विशांत या ताच्या वावरा विशांत आमकां कितेंच वांजेलांत आयकूंक मेळना? हें एक सवाल जोगतें जावन आसा. आमकां कळीत आसा की देवानच जुजेक विंचून काडलो जेजूचो पोसको बापूय जावंक आनी मरयेचो पती जावंक. पूण जुजेन तो एक नितीवंत मनीस आनी देवबिरांतीचो मनीस जाल्ल्यान ताणें मौनकायेन उलयनासतना तसो वावर ताणें सांबाळ्ळो. आनी आमकां एक घडीत उगडास येता, जेजू 12 वर्सांचो आसता आसतना निमाणे फावटी आमकां कळीत आसा की मोरी आनी जुजे तांच्या विशांत आमकां वांजेलांत लुकाच्या वांजेलांत उल्लेख केला. आनी भुरग्या जेजूक ती जेरुसलेमाक व्हरतात, कित्याक जेजू 12 वर्सांचो जावन आसलो आनी एक जुदेव 12 वर्सांच्या प्रायेक येता आसतना ताणें जेरुसलेमाक वर्साक एक फावटी फेस्ताक वचा जाय आसलें. हें फेस्त जावन आसा पास्क परब. आनी जेजू मोरी आनी जुजे सांगाता येता आनी थंय तो तांकां सुकोवन वेता. आनी 3 दीस तो तांचे धांवन सुकोवन वेता आसतना तांकां खंत बेजाराय सुरू जाता आनी ती परत पाटी जेरुसलेमाक येतात आनी देवाळांत ती जेजूक परत भेटतात. आनी तो व्हडलो जेजूक पळयल्लेंच मोरी आनी जुजे विस्मीत जातात आनी तांची उतरां आमी आतां आयकुया. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसलेल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेना आसल्यात? ताणें उलयल्ल्या ह्या उतराचो तांकां अर्थ जालो ना. मोरी सांगता, तुजो बाप आनी हांव खंतीच जावन तुका सोदून आसल्या. पूण जेजूची उतरां, कशें तुमी म्हाका सोदून आसल्यात? म्हज्या बापाच्या घरा हांवें आसचें तुमी नेना आसल्यात वे. पळयात, हांगा 2 बाप आसात. एक मोरयेन सांगिल्लो बाप आमकां कळीत आसा, सो तो जुजे, आनी जेजून इंट्रोड्यूस केल्लो बाप. आनी तो बाप कोण? तो बाप सर्गींचो बाप जावन आसा. त्या देखून आतां 2 बापायनी सांगात रावल्या खंडीत जावन थंय क्लॅश जाता. त्या देखून कितें जाता, जुजे आनी मुखार आमकां दिश्टीक पडना आनी मुखार जुजेचो वावर जेजू संगी ना. म्हणजे ताचो वावर आसलो, ताचें मिसांव आसलें तें देवाळांत संपता. कित्याक
जुजेन जेजूक देवाळाक व्हरून पावयचें आसलो आनी त्या देवाळांत बेडता जेजू ताच्या नीज बापायक, तो जावन आसा सर्गींचो बाप. ह्या देखून आमी पळयता जुजे विशांत आमकां मुखार कितेंच आयकोंक मेळना. हांगा आमी एक समजजय जाल्लें संगत जावन आसा, ह्या विशय जावन आसा. हर एकल्याकी एक मिसांव म्हणलें आसा. जुजेचें मिसांव कितें जावन आसलें? मोरयेक सांगात दिवचो, सडवंदाराक ह्या संवसारी हाडचो आनी ताका मिसावाक तयार करचो. आनी जेजू देवळांत आसता आसतना जुजेचें मिसांव संपता आनी मुखार जुजे मुखार पडना, कित्याक ताचें मिसांव संपलें. ह्या देखून बायबलांत आमी जुजेन कितें केलें, खंय पावलो, ताच्या विशयान आमकां शिकोवन मेळना. कितें मिसांव आसलें जुजेचें तितलें मात्र आमकां आयकोंक मेळटा. जरी तर जुजे विशयांतच सांगलें जाल्यार खंडीत जावन ताचो ध्येय, देवाच्या उतराचो ध्येय जावंक पुरो, पवित्र पुस्तकाचो ध्येय कितें आसा तो आमकां एका रितीन भोगता की ताका मोल ना. पूण आमकां जाय आसलो देवाचो संदेश कितें जुजेन आमकां दिला. जें कितें ताका मिसांव आसलें तें ताणें बऱ्या तरान संपयलां आनी मुखार जेजूचें मिसांव ताच्या सर्गींच्या बापाच्या कुशेकाल ताच्या हातांत तें मुंद व्हरून येता. त्या देखून आमी पळयता जेजू स्नान घेता आसतना, जॉर्दान न्हंयेंत स्नान घेता आसतना आकाश उक्तो जाता आनी वयर तावन एक थाळो ही उतरां सांगता, आबळे म्हजो पूत म्हाका तो मानवाला. म्हणजे ही उतरां ताच्या बापाची, सर्गींच्या बापाची. अशें आसतना जेजूच्या 3 वर्सांच्या त्या मिसावांत सर्गींचो बाप ताचो सांगात ताका दिता. आनी त्या देखून लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजूचे मिसांव प्रारंभ जाता मागण्या द्वारे. तो मागण्यार आसता आसतना आकाश उक्तो जाता आनी सर्गींत तावन ताळो येता. तशेंच जेजूचें मिसांव कुडसार संपता आसतनाय जेजून मागणें केल्लें आसा, बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो हांव ओपून दितां. पळया, त्या देखून जेजूचें सगळें मिसांव बापाच्या कुशेकाल, ताच्या प्रेरणाकाल तें मुंद व्हरून येता. त्या देखून आमचो नीज बाप जावन आसा सर्गींचो बाप. कशें जुजे जेजूक मिसांवाक तयार करता, तशेंच तें मिसांव आमकां हर एकल्याकी मेळ्ळां. जें कितें आमकां मिसांव आसा आमी तें बऱ्या तरान करी जाय आनी सांगा जाय, आबळे म्हजें मिसांव हांगा काबार जाता, आखेर जाता. आनी हें मिसांव आमी देवा बापाच्या कुशेकाल आमी तें मुंद व्हरून व्हरूंक आसा, संपोवंक आसा. ह्या देखून जुजे आमकां एक मेल फंक्त जावन आसा. जरी तर तो मौनपणी आसा जाल्यार ताचें मिसांव जावन आशिल्लें मौन रावचें, ह्या मोरयेक सांगात दिवचें, ह्या जेजूक पाठिंबो दिवचो आनी जें कितें ताका करूंक आशिल्लें तें ताणें संपयलां.